थोड्या दिसांनी आमची पंचायतीची इलेक्शनां बोगलेक पावतात. हांव म्हजी थोडी मनां चिंतनां तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर पंचायत इलेक्शनां जीं आसात ती गांवची इलेक्शनां. म्हाका दिसना खंयच्याय MLAन ऑर एक्स MLAन वा खंयचे पार्टयेन ह्या उमेदवारांचेर कसलें इन्फ्लुयन्स हाडूंक जायना. तूं म्हज्या पॅनलाक राव, तूं म्हाका सपोर्ट कर, म्हज्या वांगडाक राव. पंचायत इलेक्शन्स हेराल्ड न्यूज पेपरान सांगलां ते भाशेन MLAची इलेक्शनां न्हय, गांवची इलेक्शनां. वोट फॉर द विलेज, नॉट फॉर द MLA. दुसरे सुवातेर आमी करप्शन काबार करूंक सोदता. सगळे उमेदवार जे इलेक्शनाक बसल्यात ऑलरेडी तुमी कडेन पयशे वांटले वा तुमी कितें सोरो वांटलो, पार्टयो केल्यो, तरी आसतना मागता करप्शन काबार करपाक पंचायत लेवल आमी पयशे वांटप, मतां विकतीं घेवप, सोरो दिवप वो पार्टयो करून भुरग्यांक इन्फ्लुयन्स करप हें सारकें ना. एक पयशे दिवन मतां घेवप हाचो अर्थ आमी आमचे कुशेस विकता. वोट इज अ कॉन्शियस एक्टिविटी, अ मोस्ट सिक्रेट एक्टिविटी which cannot be sold. म्हणटच मागता कोणेच पयशे दिवचे न्हय. आमी जी वोट मारपाची आसात तांचे लागीं मागता पयशे घेवन आयल्यार पासून पयशे घेनाकात. तुमचो चॉयस. आयज तूं पयशे घेता, फाल्यां तूं तांचे स्लेव जाता. मागीर तुमी पयशे घेतल्यात, तांणी ते पयशे भरून काडूंक जाय. गांवचें कितें नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडटले वो इलिगल काम करतले आनी पयशे घेवन ते आपले मागीर ते मेकअप करतले आनी मागीर फुडल्याय टायमार तांकां आनिकूय पयशे जाय. जरी तर आमी पयशे घेनासतना वोट मारले, तुमकां तुमचो कोण कॅन्डिडेट तुमकां जाय तो मारात, पूण पयशे घेवन मारले, फाल्यां आमचे लागीं तोंड आसचें ना. ते वायट करतात तेन्ना तांकां आमी विचारपाक, क्वेश्चन करपाक, कन्फ्रंट करपाक आमकां तोंड आसचें ना. मागता तुमचे लागीं पयशे घेनाकात, तुमचें मत विकनाकात, तुमचे कुशेस विकनाकात. सगळें व्हडलें पातक आमचें मत विकप. म्हणटच करप्शन आमी काबार करुया आमच्या गांवाच्या लेवलाक, विलेज लेवलाक, पंचायती लेवलाक. ही इलेक्शनां गांवची. म्हणटच मागता सगळे लागीं दुस्मानकाय करिनासतना, झगड्यो करिनासतना आमी ही इलेक्शनां बरे भाशेन मांडून हाडची. सगळ्यांनी आपआपले गांवचे चिंतचे, गांव कशें सांबाळूंक जाय आनी कशें गांवच्या लोकांक आमची सेवा चाकरी दिवंक जाय ते जोण एकल्या उमेदवारांनी चिंतचें, नियाळचें आनी तुमचो वावर फुडें वचो. देव बरें करूं.